गोंयांत जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी खातीर तयारी नेटान सुरू आसा। हो फिल्म महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन आसतलो। इफ्फी महोत्सवा वेळार लागपी सजावट 99% पर्यावरण पूरक तयार करपाचे यत्न करतात, अशें डेकोरेटर सिद्धेश देसाय हांणी सांगलें। तयारी आमची बरी जोरान चल्ल्या। आमचो अंदू टार्गेट आसा 16-17 तारखेर म्हणल्यार आमी सगळेंच अख्खे आमकां जे गोंयभरान खंय खंय जबाबदारी दिल्या ती 17 तारीख म्हणल्यार पूर्ण करून आमी भायर सरूंक सोदता हांगासरल्यान। मागीर एक 2 दीस आमचे कितें लायटिंगेचे जावं कितें फिनिशींग बीन आसतलें पळय तें तितल्याच खातीर बाकी आमचें जोरान काम चालू आसा। आनी थीम जर तुमी म्हणली जाल्यार थीम अंदू एक कॉन्सेप्ट दिल्लो ESGन त्या कॉन्सेप्टाचेर मागीर आमी डिजायनींग केलां सगळें, कळ्ळें न्हय। पूण ह्या वर्साचे विशेश सांगपाचें म्हटल्यार आमी ह्या वर्सा सगळे इको फ्रेंडली करता। फ्लॅक्स तुमकां ह्या वर्सा खंयच मेळचो ना, आमी फ्लॅक्साचें काम खंयच करचें ना। अंदू पेंटींग, क्लॉथ प्रिंटींग, मागीर जूट म्हणून आसतलें ताजेर आमचें सगळें। आनी आमची ह्या वर्सा कोलम्स थीम आसा, म्हणजे पूर्ण देशाभरान पळय रांगोळीज बिंगोळीज घालता पळय न्ही तेजेर आमी थीम केल्या अंदू। आनी इतलें आमी हें केलां की आमी ह्या वर्सा इको फ्रेंडली म्हणजे 99% तर आमी इको फ्रेंडली करतलेंच। एक खंयसर 1% बीन तुका कित्याक मेळटलो, पावसाची संभावना सांगूंक शकना, म्हणून ज्या जाग्याचेर आमकां फ्लॅक्स यूज करचो पडटलो थंय करतलेच। पूण आमी तो 1 किंवा 2%, नाल्यार आमी आमचो अंदू विशय तसो आसा, तुमी आतां सुद्दां पळोवंक शकता आमी सगळें क्लॉथ प्रिंटिंगाचेर केलां। आनी बेगीन जर तुमी म्हणटा काम स्टार्ट केलां तें म्हाका मेळच्या पयलीं एक प्रश्न केलो, इतल्या बेगीन कित्याक काय म्हणून। फ्लॅक्साक टायम लागता, कपड्याक टायम लागता, कितें तो सादारण मनशाक सुद्दां कळटलो, म्हणून ते कपड्याचेर काम करता आनी इको फ्रेंडली म्हणून आमकां बेगीन स्टार्ट करचें पडटा, ताका वेळ भरपूर लागता, कळ्ळें न्हय। हय, बेगीनूच सोंपयतले आमी, टार्गेटूच आमी अशी धरलेली आसा की बेगीन सोंपोवपाचें। फक्त एक योगायोगान देवान आनी पावसान साथ दिल्या पुरो बरो, आमी तेज्याकून बेगीन टार्गेट आमची ह्या करपाची।